वाळपय सिनेमा थिएटर जाता पालिका बिल्डिंगेन नवे सिनेमा थिएटर उबारपाचे काम सुमार 90% पुराय जाला। सुरू आशिल्ल्या कामाचे पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान इन्स्पेक्शन केले। सिनेमा थिएटराचे काम जी सुडा करता। काम पुराय जातनाच जी सुडा थिएटराचो ताबो पालिकेक दितले। उपरांत थिएटर चलोवंक टेंडर काडटले। वाळपय थिएटर जाता म्हूण भुरगे उमेदीन। वाळपयन थिएटर उबे जाता पालिकेचे बिल्डिंगेन सिनेमा थिएटर उबारपाचे काम चल्ला। थिएटर जातले म्हूण तरणाटे उमेदीर। वाळपय थिएटर जातले बरें जातले। वाळपयची मातशी प्रगती जातली, लोकांकूय बरें पडटलें केन्नाय टायमपास येवन पळोवपाक बीन। सो म्हाजे दृश्टीन तरी ती एक बरी गोष्ट आहा। ओके सो पयलीं भुरग्यांक त्रास जाता म्हणजे पयस वयचें पडटलें न्ही, पणजे नाल्यार म्हापसा म्हण नाल्यार हितून बिचोल बी वयचें पडटलें न्ही। सो ते तशें पळोवंक गेल्यार पयस पडटलें आमकां। हांगसर लागचे लागीं अशें कांय ना न्ही। सो त्या दृश्टीन खूब चांगली गोष्ट आहा। तुमी खंय वताले अशें? हांव बीन पणजेच वयताले न्ही, आयनॉक्सान नाल्यार हांगा ते सम्राट। सो हांगा जाल्यार बरें जातलें आतां। पालिकेच्या सीओन कामाचे इन्स्पेक्शन केले। जी सुडाचे काम पुराय जाले काय थिएटर पालिकेक दितले। उपरांत रोखडेच टेंडर काडून थिएटर चलोवपाक दितले। पार्किंग धरून सगळी बरी वेवस्था केल्या म्हूण पालिकाय उमेदीर। सप्तका भितर काम पुराय जावंक शकता। The work is in progress and they have given me 1 week's time for completion of the work. Screen सगळे घालेले आहा तेंच्यांनी, फकत फ्लोरिंगाचे कितें काम चालू आहा। Theatre is a very long pending demand of the public. I think very soon, within a week's time, the theatre work will be completed. And theatre is having capacity of 130 seaters. And just after the completion of the theatre work, we'll go for the tendering process so that it can be started as fast as possible. And that is also a revenue system for the municipality. With that, we can gain more revenue. And even the parking system is already made, arrangement is already made in the basement of this building. So parking, all things can be done over there. Travel all the way to Mapsa, Panjim to go see the movies and all. When the facility is available at the doorstep, people 100% come here. And it is quite an AC also, AC hall. Maybe it's just 130, but okay, people can come and see the movie and go. They don't have to travel all the way to Mapsa, Panjim or Madgaon. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान विश्वनाथ निने। तारवट्यांक कंटिन्युअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेटाक SSC सक्तीचे केल्ल्यान गोवा सीमेन असोसिएशन बेजार। ते सांगता ते प्रमाण बोटीर आशिल्ल्या कितल्याशाच तारवटींकडे SSC सर्टिफिकेटूच ना। सरकारान हो निर्णय फाटी घेवचो म्हूण तारवटूंची संघटना मागता। तारवट्यांच्या मडगांवचे बसकेन हो इशू आयलो। जो न्यू रूल आहा CDC मॅन्डेटरी व्हिच इज ओके। SSC जाय म्हणटा तो तेमी काडपाचो कंप्लीट एग्री। कित्याक जेन्ना कंपनीक प्रॉब्लेम ना जाल्यार गव्हर्नमेंट कित्याक लोकांक गव्हर्नमेंट जॉब दिवपाक जायना हे गव्हर्नमेंटाक चिंतूंक जाय। म्हाका दिसता हेका सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सगळ्यांक खबर ना। सो वी डिमांड दॅट दिस SSC रूल should leave it up to the company who hires you. जे कोण काम करता ते क्वालिफिकेशन तेच जावपाचें। जेन्ना ते आपणागेले कितें जाता CB घेवन जाता बायोडेटा घेवन जाता। सेकंड थिंग अबाउट दिस $208 कार्ड करता ते तेंगेले मातशें तुमी चौकशी करची नुसी, बिकॉज व्हाट इज द बेनिफिट? इज अ बिग स्कॅम। आनी तिसरो म्हणटा ते नुसी हॉस्पिटल बंद जालें। ते नुसी हॉस्पिटल बंद जालें, सिमेंटाचे पयशे जाले आनी सिमेंटाचे वता। सो ते ओके। NRI वेव्हार संचालक श्यामसुंदर परबूय बसकेक आशिल्लो। तारवट्यांनी लेखी निवेदन दिवचे ते डायरेक्टर जनरल शिपिंगाक धाडटा म्हूण ताणें उतर दिला। जे पळय शिपार काम करता तांच्यांनी CDC कंपल्सरी घेवंक जाय म्हणून। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर हॅविंग आयदर आमची इंडियेची नाल्यार तांची, पूण थोड्यांचे कितें आसा थोड्यां ना। आनी तेंच्या हे पळय आसा तेंचे क्रूज लायनर्स तांच्यांनी तांकां कंपल्सरी करूंक ना। पण आतां कितें जालां तांच्यांनी कंपल्सरी केल्या ते आनी त्या CDC मेळतलो जाल्यार तांकां 4 कोर्स गावताले। 1 फॉर फर्स्ट एड इन केस ऑफ इमर्जन्सी, देन सायक्लोन, देन हेल्थ आनी इमर्जन्सी इवॅक्युएशन कितें जालें जाल्यार। पूण तांच्यांनी कितें एकूच प्रॉब्लेम केलो की क्वॉलिफिकेशन घातलें SSC। सो हे आमचे पळय भाव आसा तांकां थोड्यांक SSC ना। आमी DG शिपिंग कितें आसा हय वीथ मेन्शनिंग दॅट कित्याक गोंयान आतां मायनिंगाक तरी जॉब प्रॉब्लेम जाला ते जर तांचें हें जालें तें जॉब न्हू मागीर तो प्रॉब्लेम आसलो। सो तांकां एक चान्स दिवचो आनी दोज आर ऑलरेडी वर्कींग कितें
तांकां विदाउट SSC आनी तांचे मागीर ते कंपनी थ्रू कंपनी ते कोर्स करतले न्हू तितलो तांकां बेनिफीट दिवचें पडटा. हो निर्णय फाटी घेतलो ना जाल्यार खंय गोंयच्या हजारेक तारवट्यांक काम सोडून घरा बसचें पडटलें. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक.